नमस्कार आणि एक फावट सगळ्यांक आनी देव बरी सांज दिवं. सजमता तुम्ही सगळी बरी आसात म्हणून आणि देवान सुद्दां आमकां राखो आनी सांबाळो. आयज हांव वचूंक भायर सरला मांद्रे गांवांत. मांद्रे उल्हास तरियाचो शो थंयसर आसा. मांद्रेच्या गांवांत सातोरांचेर आतां 3:30 जाली. आमी बेगीन भायर सरल्यात कारण ट्रॅफिकाक लागून. आयज मांद्रे इगोरचे लागीं उल्हास तरियाचो शो म्हाजे सांगाताक राव थंयसर पळोवंक मेळटा. सर थंय वेताना त्या गांवचे कांय देखावे हांव तुमचे मेरेन दवरतलो. परत तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमी सदांच सुखी आसो ह्या संवसारान हांव देवा लागीं मागता. म्हाका उगडास आयलो आमच्या सगळ्यांच्या घरांनी कॅलेंडर असतात, जिन्सा भासाचे कॅलेंडर्स. पूण हालींच कुर्तोरी इगोर्जेन एक नवो कॅलेंडर तयार केला आणि त्या कॅलेंडराक नांव दिलां हेल्थ कॅलेंडर. हेल्थ कॅलेंडर हो खरेंच फायद्याचो. हातून आमकां मनशाच्या जिविताक फायद्याक जाता तसली वस्तू हे कॅलेंडराचेर वाचूंक पळोवंक मेळटात. तर हांव उपकार मागतलो आसलो घडटा जाल्यार सगळ्यांनी हो कॅलेंडर घेवचो. हांव जाणा ते प्रमाणे हेर दुसऱ्याय पॅरिशांनी ते कॅलेंडर धाडलेले आसात आनीक रोखडे काबारूय जातात. हाचे खातीर एक विनंती, घडटा जाल्यार कुर्तोरी वचून इगोर्जे लागीं वचून कॅलेंडर घेवचे. हो कॅलेंडर फायद्याचो आनी असल्या बऱ्या कामाक आमी सदांच फुडें सरूंक जाय. आमी गरजे भायर बेश्ट्या कामाक कितलेच दुडू मोडटा, तर हो कॅलेंडर खरेंच फायद्याचो आनी हाचे मोल फकत 100 रुपया. हो वचून घेवचो, खूब फायद्याचो. हातून तुका बरी नॉलेज मेळटा, बरें कितें तें पळोवंक मेळटा. तर एक विनंती करतलो आसलो हो कॅलेंडर सगळ्यांनी आपापल्या घरा व्हरचो आनी हाचो फायदो घेवचो. आनी सद्याक आतां हांव सिओली गांवांत पावलेलो आसा आनी दिसती पडटा ती फामाद आनी व्हडली सिओलीची सांत आंतोनीची इग्रोज. आनी हो आतां दिसती पडटा तो फुडें जावन आसा सिओलीचो बाजार. हो सिओली बाजार काडलो म्हणटच रोखडोच लेफ्टान व्हडलो सिओली ब्रिज मेळटा, तो हांव तुमकां दाखयता. आनी हो फुडें दिसती पडटा तो जावन आसा सिओली ब्रिज, एक बरो फामाद व्हडलो ब्रिज. आनी सिओली ब्रिज काबार जालो म्हणटच हांगासर फुडें पळय हांगा एक जंक्शन मेळटा. ह्या जंक्शनाचेर पावतच लेफ्ट सायडीन गेलो जाल्यार तूं सारको मोर्जी पावता आनी रायट सायडीन म्हणजे उजवे सायडीन गेलो जाल्यार तूं मांद्रे आनी आरांबोल ते वाटेन. सो म्हाका मांद्रे वचूंक जाय, सो हांव रायट सायड घेता. आनी हो जावन आसा मांद्रेचो रस्तो आनी जायते डिस्टन्स उरलेले आसा. सद्याक हांवें सुमार 1.5-2 वरांची वाट कवर केल्या.
आनी सांगता सगळो वेळ आसात हाचे खातीर हांव तुमचो उपकारी देव बरें करूं म्हणटा. चल वचया फुडें. आनी मांद्रें पावचे आदी खूब आदी हे जावन आसा एक शार्प टर्न, सारकें डेंजर टर्न. हे सारकें सांबाळचें पडटा.